एसेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप। उपरांत ताणें म्हाका उदेंतीक फुडो करून आसलेल्या दारवट्याशी व्हेलो आनी थंय उदेंती थावन इस्रायेलाच्या देवाची महिमा येता ती हांवें देखली। तिचे बराबर समंदिराचे गाजे सारको एक आवाज आयकलो आनी देवाच्या वैभवान पृथ्वी परजळली। शहराचो नाश करूंक तो आयलोलो तेन्ना हांवें पळयल्या दर्शना परी केबार न्हंयचे देगेर हांवें पळयल्या दर्शना परी हें दर्शन आसलें आनी हांव धरणीर सरपटलो। सर्वेस्पराची महिमा उदेंतीक फुडो करून आसलेल्या दारवट्यांतल्यान भितर सरली तेन्ना आत्म्यान म्हाका वयर उबारलो आनी भितरल्या आंगणांत व्हेलो। सर्वेस्पराची महिमा मंदिरांत भरली ती हांवें पळयली। तो मनीस म्हजे बगलेक उबो आसतना मंदिरांत थावन म्हजे कडेन उलयतल्या कोण एकल्याचो ताळो हांवें आयकलो। ताणें म्हाका म्हणलें, मनशा पुता, हो म्हज्या शिंवासनाचो जागो। ह्या जाग्यार हांव म्हजे पांय दवरतलों। हांगा हांव इस्रायेलीतां मदें ससनाक वस्ती करतलों। देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार। श्लोक। सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली। ताका भियेतल्यांक ताची सडवण लागीं पावल्या। ताची महिमा आमच्या देशांत वस्ती करतली। मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात। नीत आनी शांती एकामेकाक उमो दितात। श्लोक। सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली। विश्वासीपण भुमींतलें उपजतलें आनी सर्गार थावन नीत आमचेर नदर घालतली। सर्वेस्परस आमकां सूख शांती दितलो। आमची भूंय आमकां पीक दितली। श्लोक। सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली। नीत ताचे मुखार चलून वेताली आनी शांती ताच्या पावलां घालून येताली। श्लोक। सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली। सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। उपरांत जेजू लोकांच्या जम्या लागीं आनी आपल्या शिशा लागीं उलोवन म्हणालो, शास्त्री आनी फारिसेव मोइसेचे बसकेर बसून आसात। देखून ते तुमकां सांगतात तें सक्कड तुमी करा आनी ते शिकयतात तें तुमी पाळा। पूण ते करतात तेच परी तुमी करिनाकात। कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात। जड आनी व्हावूंक तांकां नातले भरे बांदून मनशांच्या खांदार ते चडयतात। पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून हालयनात। सर्व आपली कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणल्या इराद्यान ते करतात। आपल्या कपलार वा बावल्यांक बांदलेल्यो विंचणारी उतरांच्यो सामड्या पट्ट्यो ते रुंद रुंद करीत वेतात आनी आपल्या आंगवस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात। फेस्तां परबांनी पंक्तीर पयले जागे आनी सिनेगोग सभेंत मुखल्यो बसका तांकां जाय। पेंटेसालांत लोकान तांकां सालाम केल्यार आनी राब्बी म्हळ्यार तांकां बारीच खुशी। पूण तुमकां कोणेय राब्बी म्हणून उलो करचें नाका, कित्याक तुमचो राब्बी एकलोच आनी तुमी सोमेस्त एकामेका भाभाव। संवसारांत कोणाकच बापा म्हणून उलो करिनाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच
आणि तो आसा सरगार. मेस्त्री म्हणून तुमकां कोणेय म्हणचे नाका. तुमचो मेस्त्री एकलोच क्रिस्त. तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणें तुमचो साकर सायसय. जो कोण आपणाकच व्हरतो करता ताका देव खालतो करतलो, आनी जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव व्हरतो करतलो. देवाचे उतर हें: वखाणी तुका क्रिस्ता.